गोंयांत शेत लागवड कमी जायत आसा। हाचे फाटलें मुख्य कारण कितें तर उदकाचो उणाव। हय, तुमकां आयकून घडये अजाप दिसत आसतलें, पूण उदकाच्या उणावाक लागूनच गोंयांत शेत लागवड कमी जायत चलिल्ल्याचें वित्त आयोगाचो अध्यक्ष दौलत हवालदार सांगता। हे विशींचो एक अहवाल ताणें राज्यपालाकूय सादर केला। हो विशय हालींच जाल्ल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेक आयिल्लो। रानवटी जनावरां शेतांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण करतात, जाल्यार उदकाच्या उणावाक लागून शेत लागवड कमी जायत चल्ल्या। उदकाचो उणाव कसो पयस करूं येता हे विशीं आयोगान कांय सुचोवण्यो केल्यात। भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाच्यो पोरण्यो पायपलायनी बेगोबेग दुरुस्त करप, पंचायत तशेंच उदका स्त्रोत खात्यान बांयो, न्हंयो आनी तळी निवळ करप आनी हेर सुचोवण्यांचो हातूंत आस्पाव आसा। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजेन पळत थंय धुल्लाचें प्रदूषण दिसून येता। ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या मिरामारच्या एका नागरिकान उच्च न्यायालयाक पत्र बरयलां। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून मिरामार वाठारांत धुल्लांचें प्रदूषण जालां। ह्या प्रदूषणाचो मिरामारच्या लोकांक बरोच त्रास जाता। दिसपट्ट्या प्रदूषणाक लागून मिरामारचे लोक चाळवल्यात। ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या पियुष पांचाळान उच्च न्यायालयाक पत्रा वरवीं कागाळ केल्या। तशेंच रस्ते निवळ दवरपा खातीर स्विपींग मशीन ना जाल्यार व्हॅक्यूम क्लिनर तरी उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी ताणें केल्या। जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर सीबीआयन धाड घातली। जम्मू काश्मीरांतल्या किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पा संबंधीत गैरवेव्हार प्रकरणांत ही धाड घातल्या। किश्तवाड वाठारांतल्या ह्या प्रकल्पाचे फायलीक मंजुरी दिवपा खातीर 300 कोटी रुपयांची लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो आरोप मलिक हाणें केल्लो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सत्यपाल मलिक हाणें कांय म्हयन्यां खातीर गोंयचे राज्यपाल म्हणूनय काम केलां। देवमाशाच्या ओकारीच्या घटकाची तस्करी करपी दोनूय दुबावित आरोप्यांची पुलीस बंदखण आनीक 6 दीस वाडयल्या अशी माहिती मडगांवच्या रेल्वे कोंकण पुलिशेन दिली। शुक्रारा मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे संरक्षण दळान कारवाय करीत देवमाशाच्या ओकारीच्या घटकाची स्मगलिंग करपी केरळच्या दोगांक अटक केली। तांचे कडल्यान 5,60,94,000 इतको मुद्देमाल जप्त केल्लो। पॅनल झोनांतल्यो इमारती मोडपाच्या आदेशा वेल्यान चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें आपल्या पीडीए सदस्य पदाचो राजिनामो दिलो। ही कारवाय थांबोवपा खातीर पीडीए कांय करूंक शकना ह्या कारणा वेल्यान आपल्या सदस्य पदाचो राजिनामो दिल्ल्याचें ताणें सांगलें।
लायसन फी फारीक करपाक अपयश आयिल्ल्यान कोंकण रेल्वेन पार्किंगेचे कंत्राट रद्द केला. तशेंच पार्किंगेचे तात्पुरते कंत्राट दिवपाची तयारी सुरू केल्ल्याचे कोंकण रेल्वेचो उपविभागीय वेवस्थापक बन घाटकेन सांगले. पेडणेच्या एका सरकारी शाळेत विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचाराविशीं आपले कडेन एकाय हायस्कुलाची कागाळ येवंक ना. एकदा पुलीस कागाळ दाखल जाल्या उपरांत शिक्षण खातें कांयच करपाक शकना अशें मत शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली. पणजी आनी मडगांवच्या बाजारांत चडशा भाज्यांचो दर समान आशिल्लो, मात अचकीत भाज्यांच्या दरांत वाड जाल्ल्यान सामान्य मनशांक फटको बसला. फाटल्या सप्तकांत लसूण आनी आल्याच्या दरांत वाड जाल्ली. ह्या सप्तकांत लेगीत लसूण 400 ते 600 रुपया किलो दरान विकतात. शिरसोय सुक्या तणाक उजो लागून रस्त्या कुशीकचो काय भाग पुराय लासून गेलो. उजो लागपाची ही घडणूक बुधवारा सांजे घडिल्ली. हो उजो कोणे घातलो वा कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. पतंजलीचे पूज्य डॉक्टर स्वामी परमार्थ देवजी योग शिबिराच्या निमतान गोंयांत आसात. 18 ते 23 फेब्रुवारी मजगती तांचे शिबीर पणजेच्या जॉगर्स पार्क आल्तीन हांगासर फांतोडचे 12:30 वरां सावन चालू आसा. ह्या खिणाक स्वामी परमार्थ देवजी हांच्यांनी गोंयकारांक एक कान मंत्र दिला.
लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे 2 उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी व्यक्त केला। मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हापसा पक्ष कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो बेरेस्तारा खासा नियाळ घेतलो। ह्या वेळार पक्ष कार्यकर्ते व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले। नगर नियोजन खात्याचो वादग्रस्त जमीन रूपांतरण कायदो 39A रद्द करपाची मागणी करपा खातीर पणजे TCP कार्यालया मुखार जन आंदोलन घडोवन हाडले। नगर नियोजन खात्याचो मुखेल नगर नियोजकांक निवेदन दीत हो कायदो रद्द करपाची मागणी केली, पूण हो कायदो रद्द करपा विशीं नगर नियोजकान कसलेच ठोस आश्वासन दिवंक ना असो आरोप करीत जर 4 दिसां भितर खात्यान आपली भुमिका स्पश्ट करूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली। गोवा अगेन्स्ट 39A ह्या संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी हेर समाज वावुरप्यांनी तेंको दिलो। शिवजयंती दिसा शिवाजीचो पुतळो बसोवपा संदर्भात साद जुजे आर्यल वाठारांत वातावरण बरेच तापिल्ले। पेटिल्ल्या वादा संदर्भात गांवच्या 20 जाणांचेर केस फायल केल्ली। गांवची शांतिकाय इबाडिल्ल्यान ती राखून दवरपाक तशेंच 20 जाणांचेर केशी फायल केल्ल्यो त्यो फाटीं घेवपाक साद जुजे आर्यल वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन बेरेस्तारा सांजे कॅन्डल मार्च घडोवन हाडून मागणी केली। इतले मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटात 2 धर्मां मदलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडूंक फावना। उपजिल्लोधिकाऱ्याक साद जुजे आर्यल प्रकरण वेवस्थीतपणान हाताळपाक सांगला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर विधानसभेन 4 मतदारसंघ राखीव दवरपाक भारताच्या वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी 7 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यान दिवची अशी मागणी ST समाजान केल्या। तशेंच सरकारान प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेची भुमिका थारावपाक पुराय आदिवासी पंचायत आपोवन फुडलो निर्णय घेतले अशी शिटकावणी ST समाजान दिल्या। इतके मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगला शुक्रारा ST आरक्षणा विशीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कडेन उलयतलो। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हालींच पर्यावरण खात्याचो मंत्री जाला। मंत्र्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आंकडेवारीक पळोवन विधानां करचे परस प्रत्यक्ष मुरगांव येवचे आनी पळोवणी करची आनी मागीरूच कोळशाच्या प्रदूषणा विशीं उलोवप करचें अशी सुचोवणी मुरगांवच्या नगरसेवकांनी मंत्री आलेक्स सिक्वेराक केला। कोळशाच्या येरादारींतल्यान जावपी प्रदूषणाक लागून मुरगांव म्हाल सध्या गाजता। ह्या प्रदूषणाक लागून थळाव्या लोकांचो भलायकी इबाडटा। MPA कडल्यान कोळशाची येरादारी सारकी जायना। पर्यावरण पूरक नेमांचे उल्लंघन ह्या येरादारी वेळार जाता। इतके आसूनय पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा मुरगांवान कोळशाचेर प्रदूषण ना अशें म्हणपी विधान अजापीत करपा सारकें अशें मत थळाव्या नगरसेवकांनी व्यक्त केलां। पर्यावरण मंत्र्यान पयलीं मुरगांव म्हालान घेवन प्रत्यक्ष पळोवणी करची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आंकडेवारीचेर वचचें न्ही अशी मागणी ह्या वेळार नगरसेवकांनी केली।
वादग्रस्त जमीन रूपांतरण कायदो 39A विरोध करपाक लोक एकठांय आयले खरे, पूण मदींच राजकारण आयिल्ल्यान 39A थंयच उरलो आनी आंदोलकां मदीं फूट पडून एकामेका बरोबर झगडपाक लागले. सगळे समाज वावुरपी आनी काँग्रेसीचो एक गट तयार जालो आनी दुसरो आरजीचो गट जावन केस्तांव बरेच पेटले. ह्या आंदोलनांत आमदाराचें कितें काम तांच्यांनी विधानसभेन झगडपाचें अशें भाशण समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केलें. थंयसर व्हडा संख्येन हाजीर आसपी आरजीपीच्या कार्यकर्त्यांनी उजो उजो अश्यो घोशणा दीत पोळजीचे भाशणाक आडखळ हाडपाचो यत्न केलो. देखून वातावरण बरेच पेटलें आनी शंकर पोळजी आनी आरजीचे कार्यकर्ते भिडले. ते उपरांत पोळजीक काँग्रेस पक्षाचो आनी हेर समाज वावुरपींचो तेंको मेळ्ळो. देखून 2 गट जावन आंदोलनांत उबी फूट पडली. उपरांत आयोजक आनी आमदार विरेश बोरकारान वातावरण नियंत्रणांत हाडलें. गोवा कोंकणी अकादमी आयोजीत अंदूचो कोंकणी नाटक महोत्सव 27 फेब्रुवारी ते 2 मार्च मेरेन मोरजेच्या श्रीदेव कळस मागड सभाघरांत जातलो. नाटक कलाकार विजी शेटगांवकर उद्घाटक, आमदार जी तारोलकर मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. एकारेक फ्री, एडेंबा, 3 पयशांचो तियात्र, कन्यादान, कर्म भोग ही नाटकां ह्या महोत्सवांत पळोवपाक मेळटलीं. नाटकां सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलीं. केंद्र सरकारान बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत उसाचो FRP म्हणल्यार फेर रेम्युनरेटिव्ह प्रायस 8% वाडयला. राजधानी दिल्लीन शेतकारांचें आंदोलन चालू आसा. त्याच वेळार मोदी सरकारान हो व्हडलो निर्णय घेतला. FRP 8% वाडयल्यान देशांतल्या लाखांनी ऊस शेतकारांक फायदो जातलो. हो FRP 1 ऑक्टोबर 2024 सावन लागू जातलो. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें हे विशीं म्हायती दिली. ताणें म्हणलें, साखर कारखान्या वरवीं शेतकारांक उसाचें योग्य आनी फायदेशीर मोल थारावपा खातीर हो निर्णय घेतला. 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 मेरेनच्या उसाच्या हंगामा खातीर हो निर्णय घेतला. 2024 ते 25 वर्सा दर क्विंटलाक 340 रुपया इतलो दर थारावपाचो निर्णय घेतला. फाटल्या वर्सा ही किंमत 315 रुपया आशिल्ली. हे खेपे तातूंत दर क्विंटलाक 25 रुपया वाडयला. लग्नाचें कारण सांगून बायलांक नोकरे वयल्यान काडपाक मेळचें ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. लग्ना खातीर बायलांक नोकरेंतल्यान काडून उडोवपी नेम अघटीत आनी पितृसत्ताक आसा. हे नेम मनशाचे प्रतिश्ठेक आनी न्याय वागणुकीचो अधिकार उणो करता. मजगतीं आर्मी नर्स सेलिना जॉन हिका आर्मी नर्सिंग सर्विसींतल्यान काडिल्ली कारण तिचें लग्न जाल्लें. हे प्रकरण 3 दशकां आदलें. जेन्ना सेलिना जॉन हांची आर्मी नर्सिंग सेवे खातीर निवड जाली आनी ती दिल्लींतल्यान आर्मी हॉस्पिटलांत ट्रेनी म्हणून रुजू जाली. ती लेफ्टनंट पदाचेर नियुक्त जाल्ली. ह्याच काळान लश्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन हांचे कडेन तिचें लग्न जालें. उपरांत सेलिना 1988 रिलीज जाली. लग्नाचें निमित्त दिवन सेलिनाक नोटीस दिनासतना नोकरेंतल्यान मुक्त केलें. मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयान सेलिनाच्या ह्या प्रकरणाक लिंगभेद आनी असमानांतलें व्हड प्रकरण अशें म्हणलां. याचिकादार सेलिना जॉन हाका 60 लाख रुपयांची भरपाय दिवपाचे आदेशूय न्यायालयान दिल्यात. मडगांवां बोड्ड्या वाठारांत पार्क करून दवरिल्ल्या बेवारसकारीक अचकीत उजो लागलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. पोरणी कार आशिल्ल्या कारणान फाटलीं 5 वर्सां जालीं ती कोण वापरनाशिल्ली. सुदैवान ह्या घडणुकेन कोणाक जिवीतहानी जावंक ना.
दिवचल तालुको हो एक भाजपाचो बालेकिल्लो म्हूण वळखतात। येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर दिवचल तालुक्यांत भाजपा खातीर अनुकूल वातावरण आसा असो राजकीय अदमास आसा। ह्या तालुक्यांत येवपी सांखळी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी दोतोर प्रमोद सावंत हे राज्याचे मुख्यमंत्री आसात। ही भाजपा खातीर जमेची बाजू आसा। दिवचल तालुक्यांत दिवचल सयत सांखळी आनी मये अशे 3 मतदारसंघ आसात। 2022 ह्या वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत सांखळी आनी मये मतदारसंघात भाजपाचे दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रेमेन शेट वेंचून आयल्यात। जाल्यार दिवचल मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले अपक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी निवडून आयल्या उपरांत भाजपाक तेंको दिला। तिनूय मतदारसंघांत भाजपाचो शेक आसा आनी तो कायम उरतलो असो विश्वास आमदार प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला। येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत मये मतदारसंघांत भाजपाची मतांची आकाडी फुलतली असो विश्वास प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला। कळंगूट बोडकोवाड जंक्शन ते सेंट एलेक्स चर्च रस्तो रुंदीकरणा खातीर पोरणी झाडां कापी नासतना ह्या झाडांचो वापर रस्त्याच्या दुभाजना खातीर वापरतले। नागवा मेरेन राखणे वणत आनी रस्तो रुंदीकरणा वेळार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले। कानोळे मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या वाठारांत एका रिसॉर्टान केल्ल्या अतिक्रमणाचेर बेरेस्तारा बुलडोजर घेवन आयलो। भलायकी खाते, कानोळी पंचायत आनी आमदार मायकल लोबोच्या फुडारान ही कारवाय केली। भलायकी केंद्राच्या आवाठांत गाडयो पार्क करपा खातीर आडखळ जातली म्हूण लोकांनी कागाळी केल्ल्यो। लोकांच्या कागाळी उपरांत ही कारवाय जाली। आदल्या मांडवी पुलाचेर रेंट कार आनी दुचाकी मदीं बेरेस्तारा सांजेर अपघात जालो। रेंट कारीन दुचाकी चालकाक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालक पुलावेल्यान मांडवी न्हंयत पडलो। ताचो सोद घेवप चालू आसा। पुलार जाल्ल्या अपघाताक लागून येरादारीची कोयणी जाल्ली। वास्को गॅस सिलिंडर स्फोट प्रकरणात नौदळ अधिकारी अनुराग सिंग राजवताक जामीन मंजूर जाला। न्यू वाडे वास्को जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटान अनुरागाची गुरवार बायल शिवानी आनी ताचे साशेक मरण आयिल्ले।